ना ना सर इंगदा सांग सगळं मला दे मला मध्ये चल रेकॉर्ड ऑन 2009 साकून आमी हें जें घर आसा डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिस हाजें घर एक्वायर करून ते प्रिजर्व करपाक मागणी करीत आसा 2009 आमी रेजोल्युशन घेवन प्रोसेस सुद्दां स्टार्ट केलो एक्विजिशन करपाक 750 स्क्वेअर मिटर एक्वायर करपाक केल्ले आनी तितूंत भितर एक टेनंटूय आसा सो ताकाय बी सेटल करपा खातीर आनीक हें प्रोसेस मागीर सेबोटेज करून आज ही परिस्थिती जाल्ली आहा ताजे उपरांत न्यू गव्हर्मेंट येयलो 2012 त्या टायमारूय आमी फायल काडून आमचे नावेलचो आमदार बाब आवर्तान ताचे कडेन दिल्ली की हेजेर कितें करा म्हण एक्विशन आनी त्या हेजेर ताणें एनावन्स सुद्दां केलें जेन्ना हार घालताले ऑन हीज डेथ एनिवर्सरी हांगा कुमदाद बिल्डिंगा कडेन की एक्वायर करतले पूण कांयच करूं ना कित्याक हें कांयच करपाक कारण ना म्हळ्यार कितें हें मडगांव पडटा हें मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दिगंबर कामत MLA हांगाचो आनीक ताका सांगपा म्हळ्यार हें नाकाच कित्याक दुसरें हें आसा कित्याक आजच्या दिसा हें ओनरशीप प्रायवेट जावन पडला लोक सांगता ते प्रमाणे फ्रांसीस लुईस गॉमिसान कितें तरी लोन काडिल्लो आनी त्या कारणाक लागून ते लोन फारीक जावन आनी एंटायर प्रॉपर्टी ही व्हडली प्रॉपर्टी आशिल्ली फ्रांसीस लुईस तेंची फॅमिलीची आनी ती आतां प्रायवेट ओनरशिपान पडला सो त्या कारणाक लागून हें एक्विशन जायना आनी आज जेन्ना ODP पळयता जाल्यार हो एरिया कमर्शियल मार्क जाल्लो आसा ऑन ODP आतां ही जी वॉल आसा हें लास्ट इयर पडलें आनी कलेक्टर आयलो आमदार आयलो तलाटी आयले सगळे भाशेचे व्हडले आयले पूण एक किस्कुटाचें हें करूना काम करूना मागीर ते म्हणटा की आमी वयतात आनी पब्लिसिटी घेवपाक आमकां पब्लिसिटी गरज ना आमकां जाय की हें घर प्रिजर्व करपाक आनी जेन्ना BJP गव्हर्मेंट स्वता वायप आवट करपाक सोदता सगळें हिस्ट्री पोर्चुगीज हिस्ट्रीच वायप आवट करपाक सोदता जाल्यार दिसून येता की तांकां हेजेर इंट्रस्टूच ना पूण हांव मागता कितें तरी मिरेकल जावचें कोणा तांच्या मोतीन घालचें की हें जें हिस्टॉरिकल प्लेस आहा सांगपा म्हळ्यार एक म्युजियम घालून तुमी आतां एवरी टायम फ्रांसीस लुईस गॉमिसाक हार घालतात हेका कित्याक ते डेथ एनिवर्सरी आनी बर्थ एनिवर्सरी टायमार पूण हें जें घर आहा तें कांयच किंमत दिना ताका तुमी कितलेशे रोड नेम केले कितलीशी कॉम्प्लेक्स केली पूण तें अर्थ ना जेन्ना ताजें ओन घर आहा ते भाशेन तुमी क्रम्बल जावपा दिता तेन्ना आमी डिमांड करता जे कलेक्टर आनी कोण आहा ते हे आतां हांगा आतां आनी मागीर सांगपा म्हळ्यार इवन लास्ट टायम एक 5 वर्स पयलीं एंटायर ग्रूप जे वेल विशर आशिल्ले एकठांय जावन सांगिल्लें की आमी जाय जाल्यार कंट्रिब्यूट करता म्हण सो तसलें करपा जाय जाल्यारूय सांगचें आमकां गव्हर्मेंटाक कित्याक फ्रांसीस लुईस गॉमिस हो एक सामको इम्पॉर्टंट इंडिविज्युअल आसा गोवन हिस्ट्रीक आनी ताजी हें सपोज प्रिजर्व करपा आहा जाल्यार एंटायर गोंय सुद्दां एक जावपाक शकता इतली आमकां खात्री आसा आमी आज मुखार बाब आमचो कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हाकाय आमी अपील करतले की कितें जाता जाल्यार हाजेर पावल घालचें एक्वायर करून प्रिजर्व करपा सारकें सगळें पर्पच्युअल साकर स्कुलान मुखल्यान तेजो पुतलो घातलो आनी व्हडलो कितें तेजो आनी कितें तरी मेमोरियल कितें तरी हें जाल्यार हें कित्याक गव्हर्मेंटान करपाक जायना तेंच सांगता हांव सो हें कित्याक जायना काय म्हणटा कित्याक हें दीस इज द मेन पीस ऑफ हिस्ट्री लेफ्ट ऑफ डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिस एंड हें सपोज तुमी रुइन्सांक घालपाक सोदता जाल्यार दुसरें कितलेंय केलें ताजे नांवान ताका हें ना व्हडलोसो व्हॅल्यू येना अशें दिसता म्हाका पूण आतां उरलें तें पडपाक उरलो आहा तें स्ट्रक्चर पडपाक शकता तेजे भायर एक घर आसा रेजिडेंट्स आहा थिंगा लोक तेंचेर सुद्दां हें पडपाक शकता इनफॅक्ट काल राती जेन्ना हें पडलें तांचेर आकांत आयलो कितें जाता काय म्हण कित्याक सामकी व्हडली स्टोन्स व्हडले फातर ते आनी हायट सामकी हायट देखून ते वॉलाची पळयलें जाल्यार सामके पळय जाल्यार आनी कोण मेळपाना हांगा इमिनंट सामकें डेथ जावपाचें सारकें जे आमचे सावियो बाबान सांगिल्लें तें डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स
इज अ हिस्टोरियन एंड अ पार्लमेंटेरियन. सो हांव मागता आमचे मडगांवचे बाबाक जे पयर असेंब्ली गाजयतालो खासदार आयलो खासदार आमकांय आतां खासदार हाडूंक पडटले कित्याक इट इज ऑलमोस्ट क्रम्बलिंग एंड दुसरें वॉल पडपाचें एंड देर इज अ हावस हियर द स्टॅनन दॅट सायड सो तेजेर बरी रिस्क आहा. सो हांव मागता हे मडगांवच्या बाबाक येवन हेचेर कितें करचें नाजाल्यार मागीर मोडीत आनी मागीर मामलादाराक घालून पुलीस हाडून दवरीत थिंगा क्रावड फंडींग स्टार्ट केलें जाल्यार. सो हे म्हजे ओनली रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट ही एक हेरिटेज म्हणूंक शकता. वी हॅव टू प्रिजर्व दॅट. थँक्यू. आरटीओ ओल्ड आरटीओ कडेन तेगे पुतलो आहा न्हू. हय जायत करा नावेली इगोजी मुखार आहा. चल तूं नावेली या सारकें तें करा इम्पॉर्टंट. दोगांय बाब सागेन तेंगे मुलाखत दिली तुमकां पूण दोतोर फ्रांसीस लुईस गोम्सा गे पायक साल्वादोर गोमिसागे पासून हांव खबर सांगूंक शकता कित्याक तेणी हे आख्खे नावेलींक म्हणलोल्या भाशेन आख्खे सालसिटी म्हणटाय ते भाशेन तेणी काम केलो आहा. इवन रोजरी इस्कॉल आहा तें तेगे पायन दोतोर साल्वादोर गोम्स तेणें तें घेवन इस्कुलाक चर्ची दिलो आहा इस्कॉल बांदपाक. सो ह्या लोकांक तरी इतलें कार्य केलो आहा फ्युचर चिंतून जाल्यार हे गोवोरमेंटान हेचेर कितेंय तरी करपा जाय आसलें. आजून पसून केलें ना. आनी हांव जाणटे भाशेन हे पळयात न्यू ओनर आहाय मम्मी बरें मनीस ते ओके तेंगे कॉपरेशन घेवन तरी इजी जाता जाल्यार तेंगे कॉपरेशन घेवचें कितें बरें मनीस हांव आयकोन जाणटे भाशेन. सो आनी हें सॉर्ट आवट करचें आनी उगडासा धरचें कितें गव्हर्मेंटान एफर्ट करपा जाय न्हू. एफर्ट करपा जाय. करपा आनी तेंगे कॉम्पेन्सेशन जें आहा तें लिगली कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडटा तें कॉम्पेन्सेशन दिवपाकूच जाय कित्याक आजच्या दिसा तांचे ओनरशीप आहा आनी त्या खातीर आमी एकविशान देखून करपा कारण कितें ट्रू कॉम्पेन्सेशन दिवपा खातीर. सो हें गव्हर्मेंटान करपा जाय. आमी म्हणना की ताजेर हडप करचें म्हणटा ताजे कडेन तें तांचें लँड तें आजच्या दिसा. सो तांकां ड्यू कॉम्पेन्सेशन कितें आसा तें दिवन हें प्रिजर्व करपाचें. कित्याक जायना काय म्हणटा आतां तुमी व्हडले क्रोर्स 100 crores 200 crores तुमी सांगतात की हेजेर म्हणटा डेव्हलपमेंटाचेर. सो दीस इज ऑल्सो पीस ऑफ हेरिटेज which requires the attention of the government. सो त्या खातीर हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन बी हाजेर मातशें लक्ष घाल कित्याक तांणी म्हाका दिसता नावेली हाजेर उलयल्लो तो घराचेर आमी फावंडेशन हें घालताले तेन्ना ते प्रोजेक्टाक तेणी मेन्शन केल्लें आहा. सो हांव परतून आमी याद करून दिवपाक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंत की हें जें घर आहा तें पडचें पयलीं मातशें कितें तरी हाजेर लक्ष घाला एक्वायर करा आनी प्रिजर्व करा फॉर पोस्टेरिटी. असेंब्ली जालो ना तुमगे एमएलए सांगा. We will pass this information. Yeah. ठीक आहे ना एक बाईक ते दोघातले गेले ते वर्सा पडलेले कलेक्टर मामलेदार आनी सगळे येवन गेले सर दिगंबर सगळे येवन गेले पळोवन गेले आनी कांय केलें ना. आतां म्हणून परत पडले सगळे. आमी 5 जाणां आसा घरांत भाव भयण आनी सोनी आनी एक भुरगीं आहा त्या खातीर भंय दिसता. मातशें कितें बेगीन करा. तुमच्या घर त्या सायडीक आसा. हय तेच कंबायन कितलो टाइम जालो तुमी रावपा लागला तूं. 53 वर्सां आमी हिंगा जालें सगळें. तेन्ना बी हें बरें हय सगळें बरें आशिल्लें. सगळे एडवर्टायज बीन घालतालो खूब फावटी. सांगपा म्हळ्यार ती आहा पूण मातशें इल्लें उरलां म्हज्यान म्हणपा जाता कित्याक क्लिनींग जाता मातशें इल्लें क्लीन उरता कित्याक झाडां वाड चल्ल्या क्रिपर्स भितरल्यान कळटा वणटीचेर. हें न्हू तें मातये दिसता तें न्हू. सामकें पार्टी एकूच आसा सर. एकूच वणत जाली भिंत एकूच जाली ना ती. दीस का नाव कितें तुमचें. छाया बोरकर. गुड मॉर्निंग.
सांग हय मॅडम आतां आहा रेडी आहा तुगेलें सगळें कॉपीज काडले बरें ओके हांव येता ते सायडी आतां तेच येता या ओके